15 डिसेंबर 2021 हायकोर्टान साऊंड पोल्युशन बंद करपा खातीर सरकारी अधिकाऱ्यांक आदेश दिल्लो, मात ही समस्या तशीच उरली। निमाणे 2023 याचिकादारान कोर्टात अवमानना याचिका घाली। कोर्टान एमिकस क्युरी नेमून हे समस्येचेर कायमचो उपाय काडपाक सल्ले दिवंक सांगिल्ले। निमाणे एमिकस क्युरीन काय सल्ले दिल्यात। साऊंड पोल्युशनाची कागाळ करपा खातीर 24/7 हेल्पलायन सुरू करची, पुलिसांनी वेळार FIR करून कारवाय करची, फ्लाइंग स्क्वॉडान अदीमदी साऊंड पोल्युशन जाता त्या वाठारांनी फावड मारची, ओपन एअर वेन्यूज साऊंड लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम सक्तीची करची, प्रदूषण नियंत्रण मंडळान परत नेम मोडटल्यांचे लायसन रद्द करचे, 30 दिसांचो बॅकअप आशिल्ली CCTV सिस्टम आणि ताचे पुलिसांक रिपोर्टिंग सक्तीचे करप, लोकवस्ती आशिल्ल्या वाठारात EDM नाका, पंचायतींनी आस्थापना नोंद करचे आणि परत नेम मोडटल्यांक ब्लॅकलिस्ट करचे म्हूण सल्लो। हायकोर्टान फुडली सुनावणी 23 जुलयाक दवरल्या। स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।